इतलो अपमानकारक येदो सॅक्रिफायस नागेश कंपनीन केलो आसा म्हणटकूच दोनूय वटेन कितें तरी जाता फ्रिडम फायटरांनी भोगला म्हणून ते प्रोवोक करतात त्रास भोगल्यात म्हणून प्रोवोक करतात पण म्हाका एक सांगूंक जाय आमी फ्रिडम फायटर्स हांगा रिएक्ट जाल्यार ओन्ली वेन पोर्चुगीज गेव अस प्रोवोकेशन्स प्रत्येक वेळा सागरीस हाडलो तांणी पयलीं ते कल्चरल वीक म्हणून हें केलो कितें गोवा आनी पुर्तुगाल आनी इंडिया न्ही गोवा 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 तांकां सगळें ते गोवाचो ताका एकदम मोग जाला तुमकां कितें दिसता की पोर्तुगीज परत हांगा येवपाक सोदतात they want to retain the Portuguese atmosphere here. I told you one story ती हाची कॉन्सुलेटीन कितें जालें तें ही टेंडन्सी एक जाता हांगासर बिल्डअप जाता आज तुमी पळया नॉर्थ इस्टाक दे वॉन्ट टू कल्चरली रूल गोवा ताका लागून तुमकां भंय दिसता ह्या गजालीचो ना पण ही कीड एक येता हांगासर पूण आयज म्हज्या म्हायती प्रमाणे गोंयकार भुरगे भायर वतात न्ही ते सांगनात आपूण इंडियन म्हणून मायंड इट आणि तांची ते सांगतात आय एम फ्रॉम गोवा इंडिया न्ही पूण तेंचे रिटेन करूंक सोदता जाल्यार पोर्चुगीज तेंची संख्या कितली तुमकां इतलो भंय येवपाक कोणाची म्हणजे पोर्तुगीज आहले ते तेन्नाचे तेंपार ते मेले young generation doesn't even bother, So you are thinking of, 5 or 6. On the contrary, it is my feeling that there are some forces that want to turn everything, into a divide, making them pro-Portuguese, we are anti-Portuguese. So this is, the divide that is being created. It's not these people, small minority. Another thing that I want... we are reacting. तुम्ही प्रत्येक इन्सिडेंट घडटा नो बट तुम्ही काढा ओके हाणी चुकीची स्टेटमेंट केली एम्बॅसेडरान चुकीची स्टेटमेंट केली आणि कोण आहा ताणी ते सागरीश म्हणून हाडले दॅट वॉज ऑल्सो इटसेल्फ वॉज ए प्रोवोकेशन ते नोव्हेंबरान 25 नोव्हेंबरचे ते हातून ते हाडले ताणी एक मिरवणूक काडली जवळजवळ 20-25 जाण आसले फ्लॅग्स पोर्चुगीज फ्लॅग्स आनी सगळे स्लोगन्स कोण केरळायट पेड फुंदा सावंत आनी तेजे ते मडगांवच्या आनी लुईस द इन्स्टिट्यूट लुईस द कामो अशें कितें म्हाका सांगा कितें वूड यू टॉलरेट म्हाका सांग आमी राग कोणाचेर काडपाचो आमच्या सरकाराचेर न्ही सरकार हें कशें चलोवंक दिता ते तुमी बाजूक दवरा सरकाराचें हें नाका सरकार कसो चलोवंक दिता ते पळय हांवें सरकार जर जाग्यार नासत आय हॅव असर्टेन दीस फॅक्ट्स एंड आय एम टेलिंग यू सपोजींग त्या दीस आमी जर फ्रिडम फायटर आशिल्ले थंयसर it would have been a bloodshed, I'll tell you. कोणे कोणाक खारी केले म्हाका खबर जाय तुमी तें केलें न्ही it was in bad taste that they said that the Sagris was coming to celebrate 500 years. It was totally a condemnable declaration. Yeah. But then they, they poured so much this thing, this thing, they said this. But निमणे कोरियन ते हारेवाड्याचे ते गेले you are saying that they were paid by Fundação Oriente. Fundação Oriente and even and then what was your reaction to you and some 4 others went to exorcise from the demons? Is this a mature attitude? Is this a mature attitude to exorcise the waters, pouring this thing? ते झाले this is a childish Mr. Sinari, I want to ask you how long this confrontation will go on. Will there ever be peace? You are right. You think the Portuguese hegemony will ever come and displace the Indian hegemony? We have reacted in our national spirit only when Portuguese give us provocations and not otherwise. आम्ही केन्नाच movement in Portuguese, every time it is our reaction. There is a and saying. That is very natural. Palavras leva o vento. The wind takes. But nothing will be followed by actions. India has got firm foothold here, whereas I don't know what is this thing. तुमचो विरोध पोर्तुगीजांच्या त्या सालाजारीच्या राजवटीक आशिल्लो काय अजून पर्यंत तुम्ही पोर्तुगालाक डेमोक्रेटिक कंट्रीक पसून अपोज करता सालाजारचे हे करून हे आपले हात दुंग सोदतात सो तुम्ही कितें म्हणटात की आयचे पोर्तुगालाचे सरकार इज नॉट डेमोक्रेटिक गव्हर्नमेंट असो आमकां कितें आमकां लागना नो अल्टिमेटली दॅट गव्हर्नमेंट कम्स एंड डज समथिंग हियर दे शुड लीव अस
आमी गोंया आसा आमचे इंडो पोर्तुगीज एकॉर्ड जातात, इंडो पोर्तुगीज करार जातात. मागीर ते एज्युकेशना भितर जाल्यार, कल्चरल हातूंत भितर जाल्यार कल्चरल एक्सचेंज जाता, आर्किटेक्चरल एक्सचेंज जाता, आनी कितें आसा अशी सगळी गजाली भितर तांचे करार जाल्ले आसात. हे सगळे करार भायर मारपाचे हे सगळे काय ना ह्या करारान अर्थूच ना. ते आसचे काय नासचे. हांव पॉंडिचेरी IGP म्हणून आसलो पयलीं, ती तुमी जाणा फ्रेंच कितें थंयसर रिलेशन आसा तांचे ते कॉन्सुलेटाचे आनी लोकां कडेन सुंदर व्हेरी कॉर्डियल रिलेशन. फ्रेंच गव्हर्मेंटान थंयसर एक लायसियम तांचो फ्रेंच लायसियम. तुका जर आयज बेस्ट डिग्री जर जाय फ्रेंचातून जाल्यार यू हॅव टू गो टू पॉंडिचेरी. आनी ते सगळे ते चलयतात, सगळे करतात. आनी फ्रेंडशीप म्हणून हे करून एक हे सुद्दां केला. अशें दे सी लायक दॅट इक्वल. हांगा काय ना पुर्तुगीज आपले इम्पोज करता आपली सुपिरियरिटी खंयचे कल्चरल आनी हे ते नांव. Mr. Sinari, you are condemning this minuscule thing, which you think, is the Portuguese cohort, like, they want. You tell me one thing, after liberation, Fanchu Loyola, Rama Egde, Pundali Gaitande, they were totally disillusioned by this, they went to Portugal. Pardon me to say, your own daughter was in Portugal. The father-in-law of your daughter, was making passports for everyone, and he was even charging $1,000. So how can you select some of these people, when you say you are people of your own family? I am selecting the government, Portuguese government. This seems to be focused thing, just to disparage and to sound hyper-patriotic. Rationally examine करा तो आपला ambassador येऊन सांगता. We don't know what the freedom fighters want. What is this? You say it like this? No, what else you want? What else you want? Ani किती जाय तुमका? Ani किती जाय? That is what he is saying. Ani किती जाय तुमका? ना ताने तशें म्हणूंक ना. अपॉलॉजी दिली म्हणतो. पण आणि कोणतरी कंटिन्यू नो तो अपॉलॉजी केसो दितलो. There was one very important point which Jagor had made, Sinari बाब, त्या तुतल्यान की ही अपॉलॉजी गव्हर्नमेंटान मागपा जाय आशिल्ली, इंडियन गव्हर्नमेंटान, जी मागली ना. मागीर तुमी तुम्ही पॉयंट केलो तो. आनी इंडियन गव्हर्नमेंटान मागली ना म्हणटकीर तांणी दिली ना. करेक्ट. सो ही अपॉलॉजी तुम्ही मागपाची काय इंडियन गव्हर्नमेंटान मागपाची? इंडियन तुमचो गव्हर्नमेंट न्ही. We are insignificant. It should be if it has to be by the government, then it has to be from the government. काय नाका. त्या तेव्हा ते ज्यूस उरूंक नासले, तांचे गव्हर्नमेंट उरूंक नासले ते डिमांड करपाक हातून जर्मनीची. हे तुम्ही घेवन पळया तुम्ही. आमकां हाव आय शूड फील, टेल मी. म्हाका एकदां तांणी ते वास्को डी गामाचे तेन्ना ते हाडूंक सोदताले न्ही, ते सगळे शीप कसो आयलो आनी कितें कितें, तेन्ना सुद्दां हांवें बरो एक मुवमेंट केलो, कितें आर्टिकल्स बी पुर्तुगालसून म्हाका सरळ हे आयलें. तांचो तो मुख्य आसलो तो की तूं यो म्हणून पुर्तुगालाक आमी सगळे हें करता. But my feelings are so strong because I have suffered. That you don't want to step in Portugal. Of course. Some case. Of course, in this. Even after that Salazar regime is gone. So तुम्ही राजवटी विरुद्ध नाही, एक देशाच्या विरुद्ध आहात. No. In this atmosphere, I tell you, ती सालाजारची मेंटॅलिटी अजून रुलिंग. ती सालाजारची मेंटॅलिटी इज रुलिंग काय तुमच्या तकले भितर सालाजाराच्या हातूंतल्यान तयार जाल्लो राग इज स्टील देयर. I tell you, तशें कांय नाहीये. आम्ही रिएक्टिंग ओनली वेन दिस प्रोवोकेशन इज गिवन टू. ओके, म्हजे फक्त शेवटची 2 मिनिटं उरल्यात, त्या तुम्ही तर सांगात कितें सांगता तो तुम्ही कितें सांगता? ना, हांव कितें सांगतालो तें म्हणजे कितें हें आतां आय थिंक these two men may be genuine, because they have suffered, but there is some remote control in all this thing, this ire against the Portuguese. I feel, because there are fanatical organizations already taking us back in years. Soon after liberation, we used to talk what happened 5 years before. Whereas, some were occupied with merger. Then it was 10 years ago. Then 50, 100. Then, when then came a BJP regime, and so this thing, then, we only started talking of Inquisition. And this is the way things are going, we are going backward, with some vested interest, to make, So are you falling prey to some kind of propaganda which is made by some fanatic organizations? My independent view. And I am not attached to any. I am damn against communal forces. आणि तुमका दिसता की you are against communal forces. I am not saying that. But तुमका दिसता की त्या पोर्तुगालान त्या रेजिमान जे केले तो राग म्हजी तकले भितर अजून पर्यंत which is not fanatic राग. ना, बिलकुल. That is not fanaticism. No. Even if they are good to you. कोण आहे ते गुड? माझे रिलेशन्स आहात सर.
खूब म्हजे फ्रेंड्स पोर्तुगीज गव्हर्नमेंट इज गुड टू यू म्हजे तुमचे friends दिसता are- we are not वर राग अशे तरेन we are not टाइम against सोबत people there. म्हाका दिसता वर राग अशे तरेन सिनारी दवरप बाब बरोबर सिनारी बाब आमचे परस चड भारतांत भोंवून आयला आनी ताका लागून ताणें कितें तरी वेगळें सांगपाचें हें गोंया पुरतें हें कूस घेवन करपाचें न्ही लार्ज हें दाखोवपाचें कळ्ळें तें ताजे कडल्यान जायना अशें म्हाका दिसता आनी म्हजो सदांच एक लिबरेशन ऑफ गोवा हें चुकलें म्हणून आमचें लिबरेशन ऑफ हैदराबाद जालना वता एकूच सांगता एकूच मिनीट उरला तातूंत भितर म्हाका मिनी हें सांगात कळ्ळें न्ही की हें लिबरेशन ऑफ गोवा जें आसा तें म्हजे दृश्टीन कंप्लेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडन्स अशें ताका म्हणपाक ओके जाय म्हाका वता एकूच पॉयंट सांगात कारण म्हजो वेळ सोंपला आनी हो पॉयंट म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लो तुमी फुंदसांव ओरियंताक अपोज केलो तेन्ना सांगलें की हो माकावचो कजिनोचो पयसो आनी त्या पयशांचेर उबी राविल्ली हें ताका लागून आमी ताका अपोज करतात आयज तुमच्या सरकारा भितर तुमकां जे पेन्शन दितात त्या पेन्शना खातीर पसून सगळीं फ्रिडम फायटरांक पेन्शन मेळटा तातूंत भितरलो अर्दाच्या चड पयसो आसतलो जो कजिनोचेर येता आमकां तो तातूंतल्यान तुमकां पेन्शन दितात आमची एक्सायज ड्युटी इज नंबर 2 ड्युटी इन कलेक्शन जी सोऱ्याचेर करतात सोऱ्याचेर आनीक कजिनोचेर केल्ल्या पयशांतल्यान फ्रिडम फायटरांक पयशे दितात आज ताका तुमी कित्याक अपोज करना आमी त्या हातूनसून पळयना ते दिता ते न्ही म्हणजे तो कजिनोचो आनी गोंयांत कजिनो आयला तुमकां कथा येतात पेन्शन दिल्या पळय न्ही खरें ताणेंच आमकां हें करून न्ही उडयलें गोंयची कजिनो तुमकां कथा येतात नाही नाही आमकां नाका तुमकां पेन्शन तातूंतल्यान मेळटा नाका तातूनच न्ही ते हें पयलींच केलां पण कितें आसा आमी पेन्शना खातीर हें केलें ना चळवळीन पडलें ना तुमचे सगळ्यांचे कांय खूब हें जाल्लें आसा इतलीं वर्सां हांव आतां 4 वर्सां भितर उरलो कितें भोगलां आनी कितें भरलें तें सांगल्यार तुमी म्हणटले हांव म्हाका सांगा तुमी कशें हें करतले हाव विल रिकन्सायल म्हजो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की कजिनो खातीर तुमी अपोज करतात जाल्यार त्याच कजिनोचेर मेळटले फ्रिडम फायटरांनी पेन्शन घेवची न्ही हें तुमी कित्याक सांगनात इतलें जर तुमी फुंदासांव ओरियंता अपोज करतात जाल्यार कजिनोचेर काडून पयसो काडून तुमकां दितात तोही तुमी अपोज करा न्ही दॅट इज वॉट आय एम सेइंग एंड नथिंग एल्स आय थिंक यू आर गॉट ए पॉयंट बट आमी तितले हातून गेले ना ते सगळ्यांनी पयलीं पासून आयिल्ले फक्त वता म्हाका एकूच तुमचो लास्ट पॉयंट सांगात कित्याक हांव डिबेट सोबयता कित्याक म्हजो वेळ सोंपला की तुमकां कितें दिसता की माफी मागपाकच जाय आनी माफी मागूंक जाय आनी पुर्तुगीजांनी आमकां प्रोवोक करचें न्ही पुन्हा ओके दॅट इज अ वेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट प्रोवोक करपाक जायना दोतोर तुमकां कितें दिसता I absolutely nobody should provoke करचें न्ही and कितें जाल्यार even if palavers level when wins are taken you need a clarifying statement there should not be provocation but beyond that I don't think that this recrimination the cycle should repeat again and again. It is totally a childish thing a puerile thing which is just a waste of time. म्हाका दिसता हें प्रोवोकेशन भायल्यान जायना म्हणून प्रोवोकेशन गोंयांतूच जाता म्हणून आनी तांणी एपोलॉजी मागपाक जाय तांणी समजूंक जाय फ्रिडम फायटर म्हणजे कितें म्हणटा तो आनी एका मनशाचो राग नागेश करमिली ताजेरूच राग काडप सिनारीचेर राग काडप तांकां समजूंक जाय तांकां समजून घेवंक जाय फ्रिडम फायटरांक अशें म्हाका दिसता म्हणजे प्रोवोकेशन जें आसा तें गोंयांतल्यान जाता आनी ते जे करतात तांणी एपोलॉजी मागपाक जाय अशें म्हाका ओके हांगा खूब बरी चर्चा जाली आनी त्या चर्चेंतल्यान हांगा हें जालां आनी तें म्हणजे हांगा प्रोवोक कोणी करता पूण मेन गजाल म्हणटी प्रोवोकेशन आसपाक जायना खास करून सिनारी बाबान सांगिल्लो पॉंडिचेरीचो मुद्दो म्हत्वाचो त्या मुद्द्यांतल्यान जे भशेन फ्रेंच हातूंत भितर बसून ज्या पद्दतीन तशे तरेन रावले तशे तरेचें वातावरण तयार जावचें वीच एवरीबडी वील वेलकम आनी इंडिया आनी पुर्तुगीज खास करून गोवा आनी पुर्तुगीज हांचें एक वेगळे तरेचें नातें तयार जालें जाल्यार कोणाचेंच ऑब्जेक्शन आसचें ना पूण त्याच बरोबर असली तरेची सागरेस बोट हाडप आनी कितें करप असली तरेची प्रोवोकेशनांतल्यान हांगा गजाली वाडोवची न्ही आनी त्या बरोबर गोंयकारांनी बी असली प्रोवोकेशन्स करची न्ही बाकीच्यांनी प्रोवोक जावची न्ही आनी त्याच बरोबर कांय अशे तरेच्यो वृत्ती आसात फॅनेटीक वृत्ती आसात कम्युनल वृत्ती आसात त्यो हाका खतपाणी घालून हे करतात काय कितें हाजेरय आमी नदर दवरपाक जाय तुमी सगळे आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी हाजेर तुमी बरे तरेन मतां मांडली तुमचे आमी उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.